भारतांतलोच न्ही तर साऊथ एशियेंतलो सगळ्यांत फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट असो STP प्लांट 2005 ह्या वर्सा आयिल्लो आनी हो जो प्लांट आसा तो हायटेक आसा, कंप्लिटली कंप्युटरायज आसा आनी ताजे खातीर आमी हांगा आयल्या मुद्दम पळोवपा खातीर टोकार हो जो प्लांट आसा तो पळोवपाक आयल्या की ह्या प्लांटांतल्यान कसो तरेचो आमची जी घाण आसा, जी सिवरेज आसा पणजेची ती कशी ट्रीट जाता आनी हाजो एंड प्रॉडक्ट कितें आसा तो आमी पळोवपाचो आमी प्रयत्न करया। आमी सगळ्यांत पयलीं आतां आमी पळोवया हो इनटेक चेंबर आसा, तो चेंबर आमी पळोवया। हो आसा इनटेक चेंबर आनी तुमकां हांगा 2 पायपां दिश्टी पडटलीं। सो हे तर व्हडले पायप आसा, हे पायप आसा पणजेचें। सो पणजेची सगळी घाण आसा, सगळी सिवरेज आसा ती ह्या पायपांतल्यान हांगा येता आनी सकयल आनी एक पायप आसा धाकटें, तें आसा ताळगांवचें। सो ह्या STP प्लांटान भितर 2 तरेचे प्लांट आसा। एक आसा 15 MLD प्लांट आनी दुसरो आसा 12.5 MLD प्लांट। सो हे 2 प्लांट हांगा चलता आनी 15 MLD प्लांट आसा तो चडसो ताळगांव शहराक, ताळगांव सिटी आसा, विलेज आसा ताका केटर करता आनी जो 12 MLD प्लांट आसा तो पणजे सिटीक केटर करता। सो जी ताळगांवची सगळी जी घाण आसा, सगळी सिवरेज लायन आसा ती सगळी हांगा येवपाची। पूण तुमकां दिसतली हांगा पायपां भितर चड हे येना, फ्लो येना, कारण अजून पर्यंत फुल्ली ताळगांवची विलेज आसा आनी ताळगांवचे सगळे वाडे हांगा अजून कनेक्ट जावना सिवरेजीक। थोडेच पार्ट कनेक्ट जाल्या आनी हो प्रोसेस चालू आसा। सगळे वाड्या कणकणी कंप्लीट ताळगांव कनेक्ट करपा खातीर सद्या प्रोसेस चालू आसा। सो हो आसा इनटेक चेंबर। ह्या चेंबरान सगळ्यांत पयलीं सगळी जी पणजेची आनी ताळगांवची घाण आसा ती हांगा येवन पडटा आनी ह्या चेंबरांतल्यान मागीर हाका आनीक पायप आसा। ह्या चेंबरांतल्यान ही जी घाण आसा ती हांगा येता आनी हाका म्हणटात रॉ वेस्ट पंप हावस। सो हांगा कितें जाता, सगळी रॉ वेस्ट आसा, ही जी घाण आसा ती डायरेक्ट हांगा सगळी कलेक्ट जाता आनी हांगा मोठे मोठे पंप लायिल्ले आसा। सो त्या पंपांतल्यान ही वेस्ट आसा ती लिफ्ट जाता, ती सक जाता आनी ती फुडें वता। आमी आतां पळोवया ह्यातल्यान ती वेस्ट जाता तेगेर फुडें खंय वता ती पळोवया। अशा तरेचे हांगा 2 वेस्ट पंप हावस आसा। एक हो आसा, त्या शिवाय हो न्यू वेस्ट पंप हावस आसा आनी तो आसा तो ओल्ड आसा, तो पयलींचो। सो दोनी सद्या ऑपरेशनल आसा आनी हे वेस्ट मागीर डायरेक्ट पंप करता आनी ती मागीर वेस्ट फुडें ट्रिटमेंटा खातीर वता। ते पळोवया आमी आतां खंय वता आनी कशी वता ती। जेन्ना थंय रॉ वेस्ट जी पंप करता ती पंप करून उदक मागीर हांगा येता। ही घाण जें उदक आसा, रॉ वेस्ट आसा ती हांगा येता, कलेक्ट जाता आनी हांच्यान ही फ्लो जाता आनी सगळ्यांत पयलीं अशी फ्लो जाता हातूंतल्यान आनी हांगा स्क्रिनींग जाता ताजें। सो पयलीं एक 40 mm स्क्रिनींग जाता। आतां हांगा सेकेंड स्क्रिनींग जाता, 20 mm। जितलो कितें भितर उदकां भितर बारीक बारीक मटेरियल आसता, कपडे आसता, बारीक फातर आसता, माती आसता, सो ही सगळी हांगा स्क्रीन जावन उरता। सो जितली हळू हळू करून इल्ली इल्ली फिल्टर जायत वता उदक। सो हें हांगा अशें आमकां तुमकां दिश्टी पडटलें पळय हांगा फिल्टर जाल्लें आनी वयर सगळी कचरो पळय हांगा ह्या बेल्टाचेर येता आनी तो क्लीन करता उदक आनी हातूंतल्यान मागीर परत हें उदक सेकेंड लेवलाचेर वता। आतां हे बारीक बारीक कुडके जेन्ना स्क्रिनींग जाले 40-20 mm ची स्क्रीन जातकीर परत हें उदक फुडें येता आनी हांगा आसा ग्रीड रिमुवर। सो हातूंतल्यान परत आनीक ग्रीड सेपरेट जाता हातूंतल्यान आनी अशें करून तें उदक परत फुडें वता। सो थंयच्यान स्क्रिनींग जातकीर हांगा परत उदक हांगा येता, हांगा हो ग्रीड रिमुवर आनी हांगा तातूंतले बारीक आनीक फायन जे कितें हें आसा ते ग्रीड सेपरेट जाता आनी ताचे नंतर येता तें परत ऑयल आनी ग्रीस रिमुवर। सो हांगा उदकां भितर जी ऑयल ग्रीस अशे तरेचे जे पदार्थ आसता ते क्लीन करपा खातीर, ते काडपा खातीर हांगा हो प्रोसेस जाता हांगा आनी तातूंतल्यान ऑयल आनी ग्रीजय ना जाता। अशें करून स्टेप बाय स्टेप हें उदक क्लीन जायत वता। हाजेंतले एक एक पार्ट ना जाता करून सेपरेट जावन उदक क्लीन करपाचो प्रोसेस हांगा प्रत्येक लेवलाचेर चालू आसता। इतले वेळ आमी पळयतालो तो प्रायमरी ट्रिटमेंट आशिल्लो। सो हातूंतले उदकांतले ह्या घाणींतले बारीक बारीक सगळे गोश्टी फिल्टर करपा आशिल्लो तो प्रोसेस जालो। आतां आमी पळोवया सेकेंडरी प्रोसेस जो इम्पॉर्टंट आनी मेन प्रोसेस आसा आनी आमी हो जो आसा हो एरिएशन प्लांट आसा आनी हांगा सद्याक एरिएशनचो प्रोसेस चालू आसा। सो हाका 190 मिनटाची सायकल आसता।
ह्या 190 मिनटां भितर सगळ्यात पयलीं फर्स्ट 90 मिनट आसा तें उदक फिलिंग आनी एरेशनचो प्रोसेस जाता हांगा. आनी मेन म्हणजे हो इम्पॉर्टंट प्रोसेस, कारण हातूंतल्यानच उदकाची क्वॉलिटी इम्प्रूव जाता थ्रू एरेशन. आनी ताजे नंतर आनीक 45 मिनिट्स उरता तें सेटल जाता उदक, आनी ताजे नंतर आनी 45 मिनिट्स तें उदक क्लीन उदक आसा तें सेपरेट जाता. आनी अशे तरेचो हो 190 मिनटाचो प्रोसेस आनी मोस्टली इम्पॉर्टंट प्रोसेस फॉर STP प्लांट हो ह्या हांगा जाता. आनी तुमी हांगा पळयतले आतां हे सगळ्या जोरान उदक सगळें हालता, तातूंतल्यान मोठे मोठे हांगा पंप लायिल्ले आसा. त्या पंपांतल्यान हे सगळें ताका ऑक्सिजन प्रोवायड करून हे ताका उदकाक एरिनेशन करपाचो प्रोसेस हो चालू आसा. सो हो सगळ्यात मोठो इम्पॉर्टंट पार्ट आसा. सो हाजे नंतर आमी पळोवया हे उदक आफ्टर एरिनेशन आनी आफ्टर सेटलिंग कितें जाता तें पळोवया फुडें. प्रोसेस जाले नंतर ताजे नंतर नेक्स्ट स्टेप आसा ते पायपांतल्यान येता तें क्लोरिनेशन प्लांट आसा हांगा, त्या प्लांटान वता आनी ताका क्लोरिनेट जाता. आनी आफ्टर क्लोरिनेशन तें उदक ह्या पायपांतल्यान हे जो पूल टायप केल्लो आसा ह्या हातीन भितर हें उदक सगळें येवन सेटल जाता. सो असो तरेचो प्रोसेस, दिस इज फायनल उदक हे प्रॉडक्ट हो. आनी क्लीन उदक जावन हे हांगा येता. आनी आमी आतां पळयतले ह्या उदकाचें कितें कितें करपाक शकता आनी कसो कसो यूज जाता तें आमी सकयल वचून पळोवया. आयल्या ह्या हायटेक STP प्लांटाचो ब्रेन, जो कंप्लीट येदो व्हडलो प्लांट हांच्यान ऑपरेट जाता. सो हो जो कंप्युटर आसा ह्या कंप्युटरा वयल्यान येदी व्हडली मेकॅनिझम आनी व्हडली व्हडली मशिनरी हांच्यान मॉनिटर जाता आनी हांच्यान ऑपरेट जाता. आनी हाजो एडवांटेज म्हणल्यार हें इतलें मेकॅनायज आसा की हांगा मिनिमल मॅनपावर लागता, चड लोक लागना, ते बसून खंय ऑन ऑफ करपाची कांय गरज ना. हांगा बसून प्रत्येक सिस्टम ऑन आनी ऑफ करपाक जाता आनी कंप्लीट हो प्लांट ऑपरेट करपाक शकता. असो तरेचो हायटेक असो प्लांट आसा. हांगा सगळी उदकाची लेवल्स आनी बाकीचे गोश्टी, कितें एरर आसा जाल्यार इमिजिएटली एरर तुका कळटा. सो अशे तरेचो हो हायटेक प्लांट आनी ताजो हो मेन कंट्रोल रूम. सो हांच्यान हे सगळे प्रत्येक प्लांटाचो, आनी हो आयज न्ही फाटल्या ऑलमोस्ट 10-15 वर्सां हो प्लांट आनी हे हायटेक सिस्टम चालू आसा. आतां एक लास्ट प्रोसेस उरला आनी तो म्हणजे जो एरिनेशन प्लांट आसा ते एरिनेशन प्लांटा भितर जेन्ना सगळें एरिनेट जाता, उदक सगळें हालता आनी जेन्ना सेटल जाता पळय तेन्ना ती तातूंत भितर बारीक स्लज आसता, ती स्लज सगळी सकयल जमा जाता, ती सेटल जाता त्या फूल प्लांटा भितर. आनी ताजे खातीर थंय सकयल आनी पंप बसयले आसा, ते पंप करून ती स्लज थंयची काडटात आनी हांगा हाडटा. आनी हांगा ताजे स्लजाचे ताजे ट्रिटमेंट जाता. ट्रिटमेंट म्हणजे कितें जाता, त्या स्लजा भितर तें उदक कॉन्टेंट आसता तो उदक सेपरेट करता आनी स्लज सेपरेट करता. आनी असो करून ते सेपरेट जातकीर हे तुमकां दिश्टी पडटा हांगा एक पडटा तातूंतल्यान ही स्लज, फायनल स्लज हातून डायरेक्ट हातून कशें पडटा आनी ती मागीर व्हरून ते हांगा बारीक बारीक पिट्स आसा त्या पिट्सान व्हरून घालता आनी ते सुकयता. एक्चुली ही जी स्लज आसा ती खरें म्हणजे बेस्ट पैकी मॅन्युअर, ते खंय झाडां घालपाक, माडां घालपा खातीर एक सामकी आयडियल अशें मॅन्युअर आसा. आनी जर कोणाकूय बरे मोठे कॉन्टिटीचेर जर मॅन्युअर जाय आसत जाल्यार तांणी मुद्दम हांगा एप्रोच करचो STP आनी हें मॅन्युअर व्हरचें. कारण ताजे खातीर कांय मिनिमम नॉमिनल तांकां प्रायस आसपाक शकता, पूण हें खरेंच युजफूल आसा. आनी ते हांगा खंय ते तांची थोडे मॅन्युअर ते हांगा आपल्या झाडां खातीर यूज करता. हांगा बरें प्लांटेशन केल्लें आसा, सो तातूंत ते मॅन्युअर यूज करून ते करता. सो असो तरेचो हो ताजो बाय प्रॉडक्ट ह्या STP प्लांटाचो, सो ताजोय बीन यूज जावपाक शकता. हे आसा फायनल उदक. ही जी पणजेची आनी ताळगांवची जी सिवरेज संडासाचें उदक जें आमी पयलीं पळयल्लें आनी इतलें घाण मारताली आनी थंय उबी रावपाक जायनाशिल्लें आमच्यान, ती त्या पिसे वयल्यान तो सगळो प्रोसेस करून हे वेगवेगळे लेवलाचेर वचून आयज फायनल हो प्रॉडक्ट आसा तो हें उदक इतलें क्लीन आसा आनी तुका उदकाक वास सुद्दां येना कांयच. सो इतलो क्लीन उदक आसा हें. आनी हें उदक सद्याक आयज पणजे जितलीं झाडां आसा आनी सगळे CCPची जितली टी प्लांटेशन केल्लें आसा ती सगळे कडेन हें उदक यूज करता. हांगा तांचे CCPचे टँकर येता आनी उदक भरून भरून व्हरता हांचें आनी सगळ्या झाडांक हें उदक घालता. सो ताजे खातीर खूब उदकाची बचत जाता
आनी ह्या उदकाचे यूज जाता। त्या शिवाय बाकीचें उदक आसा तें डायरेक्टली हांगा प्रोविजन केल्लें आसा की एक तर हांगा नालो आसा त्या नाल्याक सोडपाचें प्रोविजन आसा, नाजाल्यार हांगा एक पंप हावज आसा तुमकां फाटल्यान पळयतले। हें जें पंप हावज आसा ह्या पंप हावजांतल्यान डायरेक्ट मांडवी रिवरा कडेन कनेक्शन केल्लें आसा। हें हांगा उदक मागीर पंप करून डायरेक्ट मांडवी न्हंय सोडटा आनी तें इतलें क्लीन आसता की ताजो कित्याचेच कांय परिणाम जायना। सो असो तरेचो हो STP प्लांट पणजेचो स्टेट ऑफ द आर्ट म्हणटात।